सोनवार 24 एप्रिल 2024 मुखेल वळ तुमचो सर्गीचो बाप उत्तम तसो तुमी उत्तम जायात। नियाळाक आदार बी तशें बात अशी कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा। जशी आवय बापूय वागतात व जियेतात तशी तांची भुरगीं जातात। आवय बापूय बरी जाल्यार भुरगीं चड करून बरी जातात आनी आवय बापूय तितली बरी न्हय तर भुरगीं तशीच जातात। भुरग्यांक पळोवन आवय बापूय कसली आसतली तें आमच्यान सांगूंक जाता। आमच्या पवित्र स्थाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी देवाची भुरगीं म्हणटच आमी ताचे सारकी जावंक फावो। आमचो बाप कसलो काय? देवाचो खेरीत गुण म्हळ्यार तो जावन आसा एक मोगाळ, दयाळ, काकूसार बाप। सगळ्या आपल्या भुरग्यांचो जावं ती बरी व वायट एक सारको मोग आनी दया करता। आपलो सूर्य सगळ्यांचेर तो एक सारको उदयास्त करता आनी सगळ्यांचेर आपलो पावस एक सारको घालता। तो आपल्या भुरग्यां मदें अंतर करिना। जेजून आपल्या जिविता वरवीं बापाक ह्या संवसारांत हाजीर केलो। जेजू मोगाळ, दयाळ आनी काकूसा जावन बाप आपल्या सारको म्हूण ताणें दाखोवन दिलें। आमचो बाप आनी जेजू आमचो भाव जाल्यार आमी कित्याक ताचे भाशेन जावची ना? आमी कित्याक आमचे मदें अंतर करतले? आमी कित्याक सगळ्यांचो एक सारको मोग करची ना? आमी कित्याक आमच्या भावाक बोगशिचे ना? म्हजो थारो म्हज्या बऱ्या क्रिस्ती जिविता वरवीं त्रेक देवा भाशेन जावं वावुरतली।